बागयून पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भयणीनो, क्रिस्ता जेजू सोवें आसात तांकां आतां कसलेंच कास्तींचें फर्मोण ना. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें जिवीत दिता तें आत्म्याच्या सुमूर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे सुमूर्तींतलो तुका निवारलो. मनशा सैबाचे उस्कोतायेक लागून जे सुमूर्ती कडेन घडोवन आसलें तें देवान केलें. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सैबाचे रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो. आनी अशें मनसोयबाचे पातकाचेर ताणें अपराधांचें फर्मोण मारलें. मासा रोगता प्रमाणें न्हय, बोगोर आत्म्या प्रमाणें चलयताल्या आमा कडचें सुमूर्तीची नियातीक जाय आसलें तें फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी प्रमाणें जियेतात तांकां कुडीचो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्मे प्रमाणें जियेतात तांचो एकलो आत्म्याचे वस्तूंचेर आसा. कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आड वेता, कित्याक देवाचे सुमूर्तीक तें खालती रावना, न्हय म्हूण तिच्या रावंक जायना. कुडीचे वोंडवण्यो आमा प्रमाणें चलतात तांचे देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वोंडावणेन प्रमाणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जर तर क्रिस्त तुमचें सवें जियेता, तुमचे कुडीचें मोदें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बी बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनून जिवंत केला, तोच तुमचे सवें जियेतलो आपल्या आत्म्या वरवीं. तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. देवाचे उतोर्ये, देवाचे फूड उपकार. आयकलोले देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. म्हणुया, असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची आदी आसा प्रितूम, आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणें प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणीच तिका उदका वयर थीर करूंक दवरल्या. जबाब: असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबडोना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसलेच मनशाक. जबाब: असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब: असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर म्हणटा, पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, बोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेलोलो म्हाका जाय.
सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोडे गालिकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयतले ते बोल्यांचे रोगोत एक केले. ते विशीं थंय आसलोले कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाल दिवन ताणें म्हणलें. अशें ताणें बोगचें पडलें देखून सगळे हेरा गालिकारां परस हे गालयांची मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय, पूण जिवीत बदिलना जासत जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यांत. सलोमाचो गोपूर मोडोन पडलो तेन्ना जी अंतरा जाणां मरून गेलीं तीं जेरुसलेमांत रावतालीं हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्हेकार आसलीं. अशें तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय, पूण जिवीत बदलिना जासत जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यांत. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या धाकाच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोडूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वस्तल्यांक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव हे अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटूच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया ताचे मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घाली सोर, हेय वरोस तें आसूं दी. घोडेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. घोडेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातोर. नियाळाक आदार. जेजूक जाय आमी देवाची रोचना कशी जिवंक आनी हे संवसारांत आसतनाच सोर्गींचें राज बांदून हाडूंक. देखूनच दर एक पावट जेन्ना आमी वायट रस्त्यार पावता, जावं ते मागीर ड्रग्स घेवन, करप्शन करून, दुसऱ्याक नागोवन, फटोवंक आनी जेजूक चिकटून रावचे बदलेक खाली बासावण्यो दिता. सायबा, मातसो राव म्हूण आमच्यो बासावण्यो वाडयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंच आमचें उद्गार. पिलातान गालिकारांक मारले आनी ताच्या मुनजातीचें रोगोत एक केलें. जेजूक खबर पावली आनी जेजू विचार करता तांकां जिवेशी मारली म्हूण हेरां गालिकारांक परस ती चड पातकी आसली शें तुमकां दिसता. पूण तुमी तुमचें जिवीत बदलिना जाशें जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. पूण शिडकायता. अंजिराच्या झाडाची वपार घेवन जेजू आमकां सांगता, फळ दिना जाल्यार त्या झाडाचो आनी कसलो फायदो. पयले वाचपांत रोमकारांक बरयलोले चिटीन होच संदेश आमकां जेजू क्रिस्ता सवें आसात तांकां आतां कसलीच खास्तींचें फर्मोण ना. तो मोळो उसयताल्या चाकरा भाशेन आमचो भावाट देवाचेर दवरून आमचे मागणे, आमचे भाव भयणी, पुद्दू, आवय बापाय पासत हेंच जावन दी. बापा, मातसो राव, वायट जिवीत सोडून बरें जिवंक भास दिता ती पाळची. मागणे, वायट करण्यो सोदून बरें जिवीत जिवंक केलेली बासावणी थीरपणान पाळूंक आनी जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.